उसका यदा उनके मुंह से खून निकला हुआ था, वो गिरी थी क्या था, तो देखा तो पूरा वो मरी पड़ी थी। और उनका वो बता रहे थे कि वॉलेट भी नहीं है, मोबाइल भी नहीं है, और फिर जो पेंटर काम कर रहे थे वो बाहर से लॉक ला रही थी। उनको जो उनके टेनेंट थे तो बाहर से कोई फ़ोन आया था कि उनको वहाँ जाके देखो, तो वो आए थे देखने के लिए। तो उन्होंने बाहर से लॉक किया, ओपन किया, दूसरी चाबी थी, तो देखा तो अंदर। हाँ, वो और सेल के लिए था, वाइट वॉशिंग का काम चल रहा। होने वाला हूँ, रात को मैं शॉप से आया था, तो उन्हीं का था, ऑनर थी। नमस्कार, आम्ही आसा कलंगूट नायकावाडो हांगासर आनी काल नायकावाडो कलंगूट हांगासरल्या एका ओल्ड अपार्टमेंटान बेन्सन हांगासरल्या 3rd फ्लोराचेर एका 64 years old लेडी जी डिओडिता फर्नांडीस रावपी म्हापसा हांगासरली तिची खंय तरी लायव्ह कंडिशनान डेड बॉडी सापडलेली आसा। थळाव्या स्पॉटाचेर कलंगूटचे PSI हरीश सिलारी तशेंच पुलीस स्पॉट हांगासर पाविल्ले आसा। तेंच्यांनी रितसर पंचनामा केली तेन्ना आमकां अशें कळोन येयलें की जी डिओडिता फर्नांडीस आसा रावपी म्हापसा हांगासरली तिच्या नायकावाडो कलंगूट हांगासरल्या बेन्सन अपार्टमेंटाच्या 3rd फ्लोराचेर तिचो स्वताचो जो फ्लॅट आशिल्लो त्या फ्लॅटाचेर रेनोवेशनाचें काम चालू आशिल्लें आनी तें काम पळोवपा खातीर ती हांगासर आयिल्ली। जेन्ना तिची ती म्हापसा तिचे जे फ्लॅट आशिल्ले थंयसरली तिची ती केअरटेकर आशिल्ली आनी बरोच वेळ जालो म्हणजे रातचे 12 जावन गेली तरीही घरा जेन्ना म्हापसा पावूंक ना तिच्या केअरटेकरान तिका बरेच वेळा कॉन्टॅक्ट करपाचो प्रयत्न केलो। जेन्ना तिचे कॉन्टॅक्ट जावंक ना तेन्ना तिच्या रिलेटिवाक तिणें कॉन्टॅक्ट केलो आनी सांगलें की जी डिओडिता आसा ती आजुनी म्हापसा आपल्या घरा पावोंक ना। जे रिलेटिव्स आशिल्ले हांगासरल्या अपार्टमेंटान पावली तिका पळोवपा खातीर तिचे नेबर्स जे आशिल्ले तिचे फ्लॅटांतले तांकां तेंच्यांनी कॉन्टॅक्ट केलो जाल्यार पळयता जाल्यार ती दार जी आसा त्या फ्लॅटाचेर ते भायल्यान बंद आशिल्ले। रिलेटिवांनी त्या फ्लॅटाची स्पेर कीज मागयली आनी तें दार ओपन केलें तेन्ना जी डिओडिता फर्नांडीस आशिल्ले तिका जेन्ना भितर पयलें वचोन तेन्ना ती लायव्ह कंडिशनान आशिल्ली आनी मेन म्हटल्यार ती जेन्ना पडलेली सकयल तेन्ना तिच्या तोंडांतल्यान रक्तय येतालें अशें कळोन येता। जेन्ना PSI आनी पुलीस स्पॉट हांगासर पावले तेंच्यांनी इन्वेस्टिगेशन केलें आनी जी डेड बॉडी आसा ती खंय तरी पोस्टमॉर्टमा खातीर व्हेल्ली आसा। सद्या असो प्रश्न निर्माण जाता की ही डिओडिता फर्नांडीस आसा ती लायव्ह कंडिशनांतून पडलेली तिचो जो एक नॅचरल डेथ आसा ओ सस्पेक्टेड मर्डर जावन आसा। सद्या पोस्टमॉर्टम जो रिपोर्ट आसा तेजेरूच आमकां ह्या सगळ्याची खबर कळटली तेन्ना आमी पोस्टमॉर्टम ए मेरेन ह्या सगळ्याची वाट पळोवया आनी जेन्ना पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट येतलो तेन्ना आमी गोमंतक टीव्हीच्या माध्यमांतल्यान ह्या केसी फाटल्यान तुमच्या मेरेन पावोवपाचो प्रयत्न करतले। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर स्नेहा असोळकर।